मिसाची ते सवा ए पर्या सात 50th बर्थडे संदर्भी अर्गामिस्ता नातालिया पिंटो 60th बर्थडे नोवेल पिंटो अच्छा 60th बर्थडे संदर्भी अर्गामिस्तात शांति लीरॉय लेस्टर पिंटो क्रिस्टल मोनिस मुंबई अंचा बर्थडे संदर्भी मिस्तात रॉबर्ट मोनिस आणि कुटुंब अर्गामिस्तात लॉरेंस मोंती डिसोजा जेसिंता रेबेलो आणि कुटुंब इवाना एंजल क्रास्ता दुबई तशेंच जॉन सल्वाडोर डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिस्तात सिसिलिया डिसोजा मेरी लाजरस डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिस्तात लीना डिसोजा क्रिस्टिन डिसिल्वा हांच्या आत्म्याक मिस्तात लिओ लाविटा तशेंच प्रत्येक इरते पसोत बोराय बलाके पसोत मिस्तात क्रिस्टिन डिसोजा आनी कुटुंब बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाचे न्हू आज सोम्या जेजूचो जल्म संभ्रम आचरण करूंक आमी समेस्त हांगासर ह्या देव टेंपलांत हाजीर जाल्या. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमणतल्या कोणाचोच नाश जायन जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. तोच क्रिस्त रायाळ घराण्यांत आनी वैभवान जल्मलो ना. बगार गोरवां सांगाता दुबळीकायेंत आनी सादेपण ल्हानपण आनी खालतेपण पांगरून आयलो. बेतलेमांत जल्मल्ल्या बाळकाक सोदून काडच्याक देवदूतांनी गवळ्यांक दिल्लो गुर्त फाळयांनी गुट लावन कवणेन न्हिदल्लो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. त्यास सोम्याक मेळोवंक आनी इमानुएल म्हणजे देव आमचे सांगाता म्हणलो मिस्तेर नियाळूंक आनी अनुभव करूंक तो सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बेटेंत आमी मागया. मगाळ भाव भयण ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां भावा भयणीनो चिंतनांतल्यान सरून वाच्या धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमचो अपराध अमचो व्हड अपराध ह्या पुस्तकांत सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळोद करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiaka
सेवा करता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या बुजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे इतल्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया देवा मनशा कुळाच्या रचणारा आणि सर्वंदारा मनशाक तुझ्या सारक्या सोर असून एक वडा जाप तुवें केले आणि पातकांतलो ताका सडोवन आणि नवी रचना करून त्या वन अदीक वडा जाप केले तुजो अनंत पूत ससनाक तुझ्या देवसैंबसो भागीदार आज आमच्या मनशा सैंबसो भागीदार जावंक पावलो ताच्या मनशा सैंबा वरवीं आमी ससनाक ताच्या देवसैंबाची भागीदारां जावंक निर्मी त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप पर्व तारखेंतली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडता सडवण बसायता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात जेरुसलेमाच्या पाड पडिल्ल्या जाग्यांनो सांगाता मेळोन बोब मारा संतोषाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पोर आपले परचे बुजयता जेरुसलेमाची तो सडवण करता सर्व राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता पृथ्वीच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सडवण देखतल्यो देवाचे उतर हे देवाचे उपकार पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सडवण देखली पृथ्वीच्या शेकांची आमच्या देवाची सडवण देखली सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित पावल्यान जंय ताणें आपणायला पृथ्वीच्या शेकांची आमच्या देवाची सडवण देखली सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या जनंगा हुजीर आपली निताणे उकडल्या इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलल्या
विश्वासी मोगाचो ताणे उगडास काडला पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सडवण देखली प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या सर्व निवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सडवण देखली पृथ्वीच्या शेकांचे आमच्या देवाची सडवण देखली सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवासोवे आसलो देव शब्द देव जावन नासलो वेळा काळा पूर्वींच तो देवासोवे आसलो सर्व वस्तू ताचे मरिफात रसून जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयली ना रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवसो मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना हर एक मनशाक उजवाड आयतलो कोरो उजवाड संसारियोमसो आसलो तो संसारांत आसलो पूण ताचे सुमारिफात जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे सुपर्जेन ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जायचे हक्क ताणें दिलें ती जल्मली न्हय रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैबीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजली देवाचे अवतार है वागणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो एक दीस आवयन आपणाच्या धाकटुल्या पुता रोशनाक सांगलें रोशन अंगडीक वचून अर्दे लिटर दूद घेवन ये पुता रोशन आवयचें उतार आयकून सरारा अंगडीक धांवलो आनी थंयसर ताणें दूद घेतलें आनी फाटीं येता आसतना कोडशाच्या देगेर कितें आवाज ताका आयकलो तिगे मुखार वेता आसतना कोंबी बोब बंद नासली कित्याक तिची पिलां त्या कोटश्यांत पडोवली हें पळयल्लो रोशान
ह्या कोंबयेक हांवें कुमोग करूंक जाय तिच्या पिलांक कोडशांतले कान हांवें वयर दवरूंक जाय म्हणल्यार त्या बऱ्या आशेन तो थंयसर लागीं पावता आनी अशें कोडशा कडेन देवोंक प्रयत्न करता आसतना ती कोंबी ताका धांवडोवन हाडटा आनी अशें 2-3 फावटी ताणें प्रयत्न केलें 3 फावटी तो थंयसर वेतानाय ती कोंबी ताका धांवडोवन हाडटा हें पळयल्लो रोशन ताका राग येता आनी तूं थंयच मोर म्हणटा त्या कोंबयेक आनी पिलांक सोडटा शिदा घरा वेता आनी हांगासर रान्नीर उदक दवरून राखोवन आसली आपणाची आवय रोशनाक विचारता रोशन कित्याक इतलो वेळ तेन्ना तो म्हणटा मम्मी हांव बेगीन सायिल्लो वाटेर येता आसतना कोंबी थंयसर बोब मारून आसली आनी सगळें घडीत तो वेवसून तिका सांगता आनी म्हणटा जर तर म्हाका कोंबयेची भास कळीत आसली तर त्या कोंबयेक हांव सांगता आसलो की हांव तिची पिलां सोरूंक आयिल्लो सोर न्हय बगार तांकां साल्वार करूंक त्या कोडशांत हांव राखोवंक आयिल्लो सडवंदार म्हूण सांगतो आसलो म्हणून तो शीन वसारता क्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवान ही सुंदर पृथ्वी रचली आनी आपणाच्या रचनेचें निमाणें काम ताणें मनशाक रचलो आनी ह्या पृथ्वेंत ताका सोडलो पृथ्वेचो सगळो अधिकार मनशाक दिलो आनी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता की मनीस देवाच्या साळावळींत जिवन आसलो देवाच्या त्या संबंदांत तो जिवन आसलो पूण मनीस अशें जिवन आसता आसतना ताच्या थंय एक जबर आशा सुरू जाता आपणेय देवा सारको जावंक जाय देवा सारको हांवें जावंक जाय म्हणली ताका एक आशा उब जाता आनी अशें देवान आडवरलें तें फळ खाता म्हणजे देवाच्या कुशेक हो मनीस आड वेता आनी पाथाक आदारता आनी पाथाक म्हणल्यार त्या कोडशांत पडटा मनीस देवाच्या साळावळींत तावन भायर पडटा लिपोवन बसता भियेता कंगाल जाता आनी देव मनशाक सोदून येता आदाव तूं खंय आसाय आपले हांव हांगासर लिपोवन बसलां वय मोगाच्या भावनांनी बिनो देव मनशाक ताणें पाताक केल्ल्या वेळार सोदून येता ताका शिक्षा लावंक न्हय बगार एका बापाय भशेन तो सोदून येता आपणाचो कुमकेचो हात ताका दिवन त्या पातकाच्या कोणांतलें वयर करचे खातीर आपूण तुजे सांगात आसा म्हणलो बरवोसो ताका दिवचे खातीर आपणाचो मोग ताका दिवचे खातीर हो देव बापाय सारकें आदावंक म्हणजे मनशा कुळाक सोदून येता उपरांत आमी चरित्रेन पळयता देव तवळ तवळ आपणाच्या दुतांक धाडटा प्रवाद्यांक तो धाडटा ह्या मनशाक आपणाची कुशी कळीत करता आनी तांकां तांच्या पातकांत भायर येवंक ह्या पवित्र मनशा मार्फत तो तांकां कुमोग करता पूण मनीसच इल्लें आयकता इल्लें सोडता इल्लें बरें जिवीत आदारता उपरांत बंब्या पुजा करता देवाच्या साळावळींत तावन पयस रावता पथकांत परत्यान जियोंक आराम करता पूण निमाणें देवाचें योजन जावन आसलें की आपणे ससनाक मनशाक ह्या पाताक म्हणल्यार कोडशा तावन हांवें वयर काडूंक जाय ताका बरें जिवीत जियोंक हांवें शिकोवंक जाय ताका ताणें पाताक केल्ल्या वेळार हें पाताक धुवन काडचें एक महान विधान हांवें रचूंक जाय वय निमाणें आमी हेच्या वांजेलांत आसल्या आयकल्ल्या बरी देव मनीस जाता आपणाच्या पुताकच तो मनीस जावन ह्या संवसारी धरता हो जेजू आपणाकच खाली करता आमी म्हणटा केनोसिस आपणाचें दैव सैमच तो त्याग करता आनी साधारण मनीस म्हजे आनी तुजे बरी जावन ह्या संवसाराक येता आमच्या गतीन तो जियेता आमच्या सारके तो जियेता एक मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेता आनी मनशाक देवाचें दैवीक सैम आपणावन जिवनाचें कशें म्हूण तो दाखोवन दिता आमी सांग पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता
देव तो तरी उत्तीम रस ना तो जाल्यार आपले जे दैव सैम तो त्याग करता आणि सादो मनीस जावन ह्या संवसारांत आमच्या गतींत तो जियोंक आमच्या सांगाता येता आनी निमाणे खुर्साच्या मरणा पर्यंत आपणाक संपूर्ण खाली करता वैमगाच्या भावना आनी भयणो ही कॅनॉसिस थियोलॉजी देवान आपणाक खाली करचें जेजून फकत आपणाचे दैवीक सैम खाली करून मनशा रूप ह्या संवसारांत आयलो मात न्ही ताणें मनशा रूप आपणायलें आमचे पाताक ताणें ताचेर घेतलें मनशाची अस्कतकाय ताणें ताचेर घेतली आनी अशें मनशाच्या पातकाक पारीकफोण जावन तो आपणाकच त्या खुर्साच्या आल्तारीर खाली करता ताचें कॅनॉसिस आमचें जेनेसीस जावंक पावता म्हणजे ताचें संपूर्ण खाली केल्लें तें जिवीत आमकां दैवीक सैमाक वंस उबारता तर मगाच्यानो हर एक नातालाचें आचरण आमचें आदलें सैम खाली करून नवें सैम न्हेसोवंक एक आपोवणें जावन आसा अस्कत मनीस आमी पातकी मनीस आमी केन्ना आमी क्रिस्ताचें तें जेनान आमी आचरण करता केन्ना ताणें आपणाक कसं खाली केलें तें वर्त्यांतलें वर्तें फेस्त मिस्तेर आमी आचरण करता तेन्ना आमी आमकांच आमच्या सैम मनशा सैमाचे सर्व अस्कतकाय आमी खाली करून क्रिस्ताक न्हेसचें ताचें दैवीकपण आपणावचें ताच्या मोगांत आमी बलिश्ट जावचें आनी अशें आमी हें फेस्त आचरण करता आसतना देव मनीस जाल्लें हें वत्तो मिस्तेर आमी आचरण करता तर आमी आमकांच कशें खाली करचें मोगाच्या भावनांनी भयणो कशें ही आमची अस्कतकाय आमचे तेंत सवा आमकां येवची ती पातकाची वडणी कशें आमी खाली करची आनी कशें आमी क्रिस्ताक न्हेसचें कशें आमी क्रिस्तान कॅनॉसिस केल्या बरी म्हणजे आपणाक खाली केल्ल्या बरी आमी कशें आमकां खाली करचें दर्शकांक सांगचें जाल्यार लॉयलाचो भाग्यवंत इनास इग्नेशियस ऑफ लॉयोला संवसारांत ताका वर्तो जाय जंय आपूण सोजेर जाय जंय नांव आपणाय जंय ह्या संवसारांत आपणाक सगळ्यांनी वर्तो म्हूण लेखूंक जाय म्हूण तो सोजेर जावंक आशेता तालवार आपणाच्या फेंगटाक तो बांदून सगळ्यान तो भोंवता बरी मुस्तायकी तो न्हेसता आनी अशें संवसारी दृश्टीन आपूण वर्तो जाय जे म्हणली ताका एक आशा आसता पूण निमाणे सोजेर तो जाता पूण गायेवन आस्पत्रेंत आसता आसतना पवित्र पुस्तक तो वाचता सांताचें जिवीत तो वाचता आनी आपणाचें जिवीत तो कणमेरतार करता आनी वेता आपणाची मोगाची तालवार ती मोरयेच्या पांयांतळा समर्पिता आपणाचें आसलें तें गाडाव तें एका कोवेंताक तो दान करता आनी आपणाची बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी एका दुबळ्याक तो दिता आनी आपूण दाराक मुस्तायकी न्हेसता आनी वेता एक रिलिजियस सादी जिणी जिवंक आपणाक खाली करता आपणाचें गर्व आपणाचें अहंकार आपणाक संवसारी जिवीत जिवंक वर्तो जावंक आसली ती आशा हें सर्व तो खाली करता दुबळो जाता आनी क्रिस्ताची ग्रेस्तकाय तो आपणाच्या काळजांत न्हेसोवन भायर सरता क्रिस्ताचो पाटलावदारी जावन आसिसचो सान फ्रांसीस ग्रेस्त कुटुंबांतलो ताच्या बापायक जायती आस्त आसली पूण एक दीस तो चिंता हें सर्व तात्कालीक हाचे तावन कितेंच बरेंपण म्हाका मेळना हें सगळें हांवें सांडूंक जाय बापायची सगळी आस्त दुबळ्यांक तो दान करता बापायक राग येता पूण हाका जबाबदार तो म्हणटा म्हजी न्हेसली मुस्ताकी सव काण तुका दिता तुजें आसलें सर्व तुका दिता आनी अशें न्हेसली मुस्ताकी काडन तो थंयसर बापायक समर्पिता आनी चलते रावता क्रिस्ताक न्हेसता दुबळी कांय जियेता
आनी आत्मीक रितीन तो ग्रेस्त जाता. हें जावन आसा केनोसिस. हें जावन आसा आम खाली पावन आपणाक खाली करचें तें आनी क्रिस्ताक नेसचें. क्रिस्त थंय ग्रेस्त जावचें. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, हर एक क्रिसमस जावन आसा आमी आमकांच खाली करन ह्या पवित्र मंदिरांत क्रिस्ताक जागो दिवंक. केदोळ पर्यंत वो वावर आमी करता तेदोळ पर्यंत जेजू आमच्या जिवितांत जियेता. तेदोळ पर्यंत आमी क्रिस्ताची जावन आसता. तेदोळ पर्यंत आमी क्रिस्ताची ग्रेस्तकाय आपणावन आसता आनी ग्रेस्त क्रिस्ती जिवीत जियेता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, राग, मसोर, हगे, परीकफोन हें सर्व आमी भायर घालन मोग, बरेपण, सोडदोड आनी सोंसणेकाय हाका जागो दिवयांगी. कोरोना पिडेंत कंगाल जाल्लो सगळो संवसार तांचे सांगता आमी भिरांत, आखांत, बेजाराय, फाल्यांचें कितें म्हूण आमी नेनाव, कितें जाता म्हळ्यार आमी आमकां समजना. हें सर्व आसता आसतना क्रिस्तांव जावन आसची आमी, बावडती लोक जावन आसची आमी क्रिस्ताच्या मोगान घट रावयांगी. बावडतान आमी जियेवयांगी. कशें बावडतान आमी आज क्रिसमसाचें आचरण करता, क्रिस्ताच्या जल्माचें फेस्त आमी आचरण करता. आमी आमचे थंय आसली कंत बेजराय सगळी क्रिस्ताक समर्पण आमकांच आमी हळू करन, खाली करन क्रिस्ताचो पाटलाव आमी करयांगी. कुडची पदवी अधिकार एक विशेष सकत आसा ह्या कुडीक वय. पूण ही सकत फकत आमकां पातकाक ओडूंक. पूण जेजू आपणाचें दैवीक सैंब खाली करन, आपणाचें दैवीकपण खाली करन मनशां रूप ताणें स्विकार केलें. आमकां दैवीकपणाक वंस उबारूंक, आमकां देवा संगी परत एक करूंक, त्या पातकाच्या कोटशांतलें आमकां वयर काडन ताच्या वेंगेंत स्विकार करूंक ताणें येवजिलें. तर आमी आमच्या कुडेचे पदवी नास करूंक त्या सोम्या लागीं विचारयांगी. आमकां आमचे थंय आसलें तें पाताक पयस करन ह्या जेजूच्या दैवीकपणांत मेतेर जावन जियोवंक आनी दिसान दीस हें दैवीकपण आपणावन हें दैवीक सकत आमी आपणावंक प्रयत्न करयांगी. केन्ना आमी क्रिस्त एक जावन क्रिस्ताक नेसता हें दैवीकपण आमी आपणावंक शकता. हें दैवीक बोळ, ही दैवीक पदवी आमी आपणावंक शकता. आनी तेन्ना आमचे थंय तेंते सवा आमकां येवची ती ताळणी पाता करूंक हाचे वयर हें दैवीक पदवी अधिकार चलोवंक शकतली. आमकां करपां मेळटली, आमकां बोळ मेळटलें. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, आमचें घर आमचें जिवीत म्हणलें हें घर देवाचें मंदीर आमी नितळ करया, पवित्र करया, आमकांच आमी खाली करया. वायट सगळें आमी काडून भायर उडया आनी क्रिस्ताक नेसया. ताचें बरेपण आमी नेसया, ताची ग्रेस्तकाय आमी नेसया. आनी ताची ग्रेस्तकाय क्रिस्ताच्या दुपळिकायेंत आटापून आसा. केदळ आमी क्रिस्त बरी सॅक्रिफिसाचें, त्यागाचें, मोगाचें, बोगसनाचें जिवीत जियेता तेन्ना आमी क्रिस्ताची ग्रेस्तकाय आपणायता. तसो उद्या रुपार ह्या वेदिरेंचो जेजू आमकांच खाली करन क्रिस्त एक जावंक करपा दिवन दी. आमेन. दायकन उबी रावात. आमचो बावार्थ आमी उसारया सत म्हणटा देवाक, सपदरा बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचनाक आनी आमच्या सुम्या
सगळा सगळं सर्वदा देवाच्या बसला Tentam ce mă subi cu miertalo, să-ți mânta uitrea, că le voi servi, băctan sveta, patkan ce băksane, kurici pon, să slăvești vid. Amen. Magaceno devanam candille, adic vartendene, taso eklos put Jesu Christ. Edem vartendene am can fawkirlo bap, am can găzaci herdeni खंडित दितलो म्हणले पातिनेन आमची मागणी आणि काळजाचे अत्रेग त्याचे समोर आम्ही भक्तीपणे दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुझ्या पुताक या संसारी धाडून मनशा कुळातही तुझं अपरिमित मोग परगट केलोय. तुझ्या सेवकांक पापसाहेबाक सर गोवल्यांक याजकांक आणि धार्मिकांक तुझ्या मोगांत सांभाळ म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय फुडारातही मनशापून परजळू आणि तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थी मनोभावान आपल्या लोकांचे उदर खातीर वावरूंक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. उदेंतीच्या ज्योतिशांक एका नखेत्राच्या उजवाडान संसाराचो उजवाड जावन आशिल्ल्या तुझ्या पुताच्या पांया तळा आडले परी आमी तुझ्या भुरग्यांनी उजवाडाची भुरगीं कशें जियेवन हेरांक जेजूची आडशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुता जेजूच्या जल्माच्या पेस्तासो संतोसू आमच्या ल्हान भाव भयणी सांगाता वांटून घेवंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. संवसारांत शांती समाधान आनी भाव बांदवपण स्थापीत करूंक सर मनशांक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सोमेस्तांनी कुटुंबांत एकामेकांत मनशापण दाखोवंक आनी माया मोगान जियोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या कसकी गरजा पसती आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुझ्या भुरग्यांची ही मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां गरजाची कृपा बेसवान तुजे मंडवळे परमणे आमच्या जिवितांत घडोवन येवन दीत. ही मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. म्हज्या मगाळ भाव भयण म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देव पामंत दसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्ण येन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजे बक्षणे आमकां संपूर्ण येन मेळटा देखून आयच्या दबाजीक परबे दिसा ही बेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे तुज्या प्रितीवान पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोरक आमच्या देवा दिन वसूया.
सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो तुझो अनंत शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझे महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा कोरोस तुम पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाखाणता कित्याक तुझे तावन जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण उपजाता उदें दितावनच ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी करचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. Jesus melo, Jesus जीवन झाला, Jesus नव्या घेतलो. बापा आमचे सर्वने पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गात सोडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटिल्लें सस्तीक दान तूं आमकां करूं
आनी अशें देवाच्या माय भोव बगेवंत आमकां मुरयेच्या तुज्या बगेवंत देवदूतांच्या आनी वैभवी रगसक्षींच्या आनी सुमेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पीटर पावल आमच्या गोवडी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवडी आनी मनयरां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी मनोवया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझे इच्छा स्वर्गात जाता तशें संसारांत आमचो दिसपडटो गांठ आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्या आमचितां तशें आमची पातकां पळोवच आनी आमकां धाडले नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटंती आमकां निवार देखून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने भरोशन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माया मोगो सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिलेच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी. सम्यात तुझे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. देवाक देव नर जाला तार्या
रोमा सोरा रायाचे राखवली बळवंत शिपाय जणवा एकलं जे घाला रसनारा स्पर्शे झाला जणवा एकलं जे घाला रसनारा स्पर्शे झाला नवाल घडला नवाल घडला देवान मनशामध्ये विरार केला आपण बघूक देवाक देव झाला ताळ्या बिन पाडो तो सजीव झाला नवाल घडला नवाल घडला दरबारान सोदरी दासावन आयला भांडारांगार घालता परचे सोराय खाना जेवणा मेळतात रायाक सदां ग्रेस्का एकलं जे घाला रसनारा स्पर्शे झाला ग्रेस्का एकलं जे घाला रसनारा स्पर्शे झाला नवाल घडला नवाल घडला देवान मनशामध्ये विरार केला आपण बघूक देवाक देव झाला ताळ्या बिन पाडो तो सजीव झाला नवाल घडला नवाल घडला दरबारान सोदरी दासावन आयला प्रार्थूया जेजूच्या आनी आमच्या बो मोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्माल्लो आमचो सडवंदार आमकां तुजी भुरगीं करूंक आयला तर संवसारांत आमचे जिणयेंत अदीक अदीक ताचो उपकार घेवन सर्गार ताच्या अमर जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी या आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी मोगाळ भाव भयणीनो आज आमकां क्रिस्तवांक व्हरतें फेस्त व्हरती परब जेजू आमचो सोडूनदार मनशापण घेवन ह्या संवसारांत येवन आमची सोडून केली आमकां समेस्तांक देवाची भुरगीं गेली ह्या संतोसाच्या दिसा आमी चड प्राद ह्या कॉवेंताचे आमी 30 आनी 2 जाणां आसां 16 जाण ब्रदर्स आनी उरले 14 पदराप आनी 2 ब्रदर्स आमी समेस्त तुमकां बरें आनी संतोश भरीत नातालांचे फेस्त मागता तुमकां मात्र न्ही तुमच्या घरांत आशिल्ल्या समेस्त सांद्यांक आनी परगांवांत आशिल्ल्या सर्वांक प्रत्येक जावन कोवीड ह्या पिडे वरवीं कसलेल्या सगळ्यांक आमचे मागणे आमी बसयता आनी तांकां संतोश भरीत समाधानाचे शांतीचे नातालांचे फेस्त मागता
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त जयंतीच्या परबेच्या दिसाच्या विशेष आशीर्वादाक तुमची तकली बघाया. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र दीस परजळीत केलो. तोच बाप वागून असो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभवर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर्पविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. ओसनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Jesus Vazel Mala, Bulboso Udela, Suryo Gusarala, Sonsar Prakash Matla. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Moriyecha uskari, gardana kauneri, surbolda salmala. Serga samsarari, bhumi akasari, santosh malala. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas to God. Putra sobe, Amraya Shivani. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.